नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार या कार्यावळीत तुमका येवकार. हांव सुशांत कुंकळकर सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णेकर तुमच्या मुखार आज घेवन आयल्या ती गजाल म्हणजे सामकी गंभीर अशी गजाल जो सद्याक गोंयांत वाद चालू जाला. मोपाक लागून दाबोळी विमानतळ उरतलो काय उरचो ना असो वाद तयार जाल्लो आसा. आनीक काल गोंयचे येरादार मंत्री मोविन गुदिन्हो हांणी एक आरोप केलो की जी मोपा विमानतळ करता JMR कंपनी ती केंद्र सरकारचे दबाव हाडटा आनी ती दाबोळीची विमानां मोपा वळोवपाक सोदता आनी ताका लागून हो पेस निर्माण जालो असो मोविन गुदिन्हो म्हणल्यार आज ताजेर विजय सरदेसायान एक पत्रकार परिशद घेवन आरोप केला की जर मोविन गुदिन्हो हे एक मंत्री आसतना दाबोळीचे आमदार आसतना जर ते दाबोळी विमानतळाक वाचोवपाक शकना तर ताणें आपल्या पदाचो राजिनामो दिवचो अशी मागणी करतात. आज तूं विजयाच्या प्रस्तावाचेर कितें हें आशिल्लें एक्झॅक्टली एक म्हणजे ताणें सांगलें की जर मोविन गुदिन्होन रिजायन करचें आनी ओपोजिशनाक येवन मेळचें कारण हे मुद्दे आपणे असेंब्लीक आनी हाजे पयलीं बी टायम टू टायम मांडिल्ले तेन्ना तुमी तेन्नाच हें करनाशिल्ले आवाज काडनाशिल्ले. आनी दुसरें म्हणजे CMान तोंड करून सांगचें आतां तरी की बाबा तुजो एक कॅबिनेट मिनिस्टराचेर उलयता की JMR कंपनी ही पार्टनरशिपीन एअरपोर्ट चलयता. सो तुजे एक मिनिस्टर कॅबिनेट मिनिस्टर की एक्यूज करता की अशें जावपाक शकता ते दबाव हाडटात. आतां दबाव कोणाचेर हाडटात जाल्यार दबाव पयलीं इंजिनाचेर हाडटा केंद्र सरकाराचेर. सो एक कंपनी ताचेर दबाव हाडपाक शकता आनी राज्य सरकार उबी रावता कित्याक काय म्हणटा. सो तुवें हाजेर क्लियर करपाक जाय एक स्टेटमेंट. दुसरो मोविनान फेल जालो म्हणून रिजायन जावपाक जाय आनी ओपोजिशनाक मेळपाक जाय. आनी ताजेर एक जर पळयलें विजय म्हणटा तसो मोविन सत्ताधारी पक्षाक आसा काय ओपोजिशनाक आसा तेच कारण हो जो मोविनान जर म्हणला तर थेट प्रधानमंत्री कार्यालयाचेर आनीक सिव्हील एव्हिएशन कार्यालयाचेर आरोपाचेर आरोप जर पयलीं तुवें एक चिंतपाक जाय. आतां एक स्टेट गव्हर्मेंट आसा आनी डबल इंजीन म्हणटात. डबल इंजिनांतले एकटो गाडी चलोवपी आसा तो म्हणटा की आमच्याच सरकारचे दबाव हाडटात. कंपनी आमच्या सरकारचे दबाव हाडपाक शकता सेंट्रल कोण सुपिरियर. आतां हो प्रश्न पडले सुपिरियर कोण गव्हर्मेंट तुमी स्टेट गव्हर्मेंट काय ती कंपनी. तातूंत भितर विजयान एक एग्जांपल दिलें की 2 एअरपोर्ट कशें चलपाक शकनात एक स्टेटी भितर. हैदराबादाक 2 एक पयलींचो एअरपोर्ट आशिल्लो ताजे नंतर JMR दुसरे एअरपोर्ट चलपाक लागले. खंयच्या सरकारान जो पयलींच्या एअरपोर्टाचे अपग्रेडेशन करपाकूय पयशे मोडले पूण फायनली अशें जालें की तो जो पयलींचो एअरपोर्ट आशिल्लो तो बंद पडलो आनी JMRचो एअरपोर्ट चालू उरलो. सेम आतां आज सामदिनान म्हणल्यार की आमच्या दाबोळी विमानतळाचेर 250 कोटी रुपया खर्च केल्यात ताका लागून हो विमानतळ बंद पडून आसा आपल्याक दिसना अशें म्हणून. आनी तेंय ताणें खंयच्या हाजेर केला ते अमित पाटकरान आज एक ट्वीट केलें की आमचो प्रधानमंत्री दोहाक वचून 4 दीस जातकीर कतार एअरवेज हांगाची हे आमची शिफ्ट करता. दुसरो तो म्हणटा की ताजे फाटल्यान 2 दिसांनी मोविन गुदिन्हो आरोप करता की सरकाराचे दबाव आयिल्ल्यान हो हे शिफ्टिंग जाता. आनीक तो म्हणटा हे जर घटनाक्रम पळयलो जाल्यार म्हणजे पयलीं तांचे दबाव आयलो दबावाक लागून ताणें कतार एअरवेजचेर दबाव हाडलो प्रधानमंत्र्यान ताका लागून ताणें बंद केलें आनी ते आतां मोविन गुदिन्होन एंडोर्स केलें असो हो करता आमचो अमित पाटकर सांगता. आनी दुसरे वटच्यान हांगा मडगांव प्रेस कॉन्फरन्स घेवन फ्रांसीस सादेर म्हणटा ना मोपा आपणे हाडिल्लो आनी फकत कांय जर तो स्लॉट मेळना सकाळचे 8:30 ते 12:30 बसून स्लॉट मेळना आनी त्या वेळार जर विमान थंय गेली जाल्यार कोणें आक्षेप घेवपाचेर म्हणजे हाजे भितर कितें सारकें समन्वय चालू आसा काय ना सारकें सूत्र हें ना तांचें कनेक्शन ना. एक दोनी पार्टी दुसरे भशेन उलयता म्हणजे एकूच पार्टींतले प्रेसिडेंट एक भशेन उलयता MP दुसरे भशेन उलयता. MP म्हणटा आपणेच हाडिल्लो मोपा खरी गजाल ताणें हाडिल्लो तो एक सायडीच्यान मोपाक सपोर्ट करता. बट आमी जर क्षेत्रफळ जर पळयलें गोंयचें जाल्यार म्हाका दिसना की दोनी एअरपोर्ट चलतले. मेन म्हणजे कंपनी दोनी कडेन जर एक विमान कंपनी आसा हांगाय ताका स्टाफ दवरचो पडलो मोपाय दवरचो पडलो. सो तांकां तें पॉसिबल ना. आतां खुबश्यो फ्लायटी ज्यो येताल्यो त्यो आतां मोपा ऑलरेडी डायवर्ट जाल्ले आसा. फॉर एग्जाम्पल पुण्याक जर वतलो म्हाका दिसना हांगच्यान दाबोळेच्यान फ्लायटी मेळटात मोपाच्यान घेवचे पडटा. आनी हाचो इफेक्ट सावथ गोवाचेर जातलोच जातलो. ह्या वर्साक आमी न्यू इयराक पळयला. हांव एक रिसेंट एग्जाम्पल दिता. हांव एक फातोड्डा
रेस्टॉरंटाक गेलो चॅमिंगोट सो थंय उलोवप जालें चॅमिंगोट म्हणटा एक बरें रेस्टॉरंट सारकें जेवण बरें मेळटा सगळें बरें आसता तो ओनर सांगता की आपल्याला 40% कट ऑफ जाल्लो आसा जो आपण एक दिसाक 1.5 लाख ते 2 लाखाचो धंदो करतालो तो 40% आपलो कट ऑफ जाल्लो कित्याक म्हणल्यार टुरिस्ट येना अशें हें एक एग्जांपल जालें तुवें न्यू इयराक एंडाक पयला जालें आतां हळू करून फाटलीं कांय वर्सांनी आमच्यो म्हणजे ह्या वर्साक तर क्रिसमस पार्टी म्हणटा ती नाच एवरी इयर 5 स्टार हॉटेलांनी क्रिसमस पार्टी उरताली ती आतां कोण करपाक सोदना कारण गेस्ट येना लास्ट 2 दिसांचे गेस्ट येता तितलेच तांकां लागून ती न्यू इयर पार्टी करतात सो आमकां हाजेर बरो विचार करपाक जाय की सावथ गोवाक आमी कशें टुरिजम म्हणटलें आनी हाजेर काल हांवें आमचो शराफीन कोतांतलो हॉटेलियर ताजी जी मुलाखत घेतिल्ली आनी तातूंत ताणें हें सांगिल्लें की मेन म्हणटा तो की चार्टर जे गोंयचे पर्यटन चलता ते फकत चार्टर बरोबर तो म्हणटा चार्टर टुरिस्टाक कितें आसता की ते येतात एक 8 दीस रावतात हांगा तांकां सामकें सुशेगादीन अशें रावपाक जाय आसता तांकां चड बोवाळ नाका आसता तांकां नाका आसता आनी तांचें कितें जाता की ते पयलींच हॉटेलां बूक करतात म्हणजे तांचे ते जेन्ना तांची टूर मेळटा तेन्नाच हॉटेलां बूक जाता आनी ताका लागून गोंयची हॉटेलां चलतात आतां कितें जालां की क्यूई म्हणटा ती ब्रिटीश कंपनी ताची विमानां ती चार्टर विमानां सगळीं मोपाक डायवर्ट केली आनीक ताका लागून 90 चार्टर विमानां जी सावथ गोंयांत देंवपाची आशिल्ली दाबोळचे देंवपाची ती आतां मोपाक देंवता आनीक ते ब्रिटीश जे तांकां खरें सावथ गोवा देंवपाक जाय ते आमी येवपाक शकनात कारण बिकॉज ऑफ डिस्टन्स ऑफ सो तो म्हणटा की सावथ गोंयांतले पर्यटन हे अशें जर चालू उरलें जाल्यार फुडल्या 5-10 वर्सां भितर पर्यटन सगळें काबार जातलें असो ताजो काल हे आसा आनी एक आमचो कॅप्टन विर्यातान काल आरोप केला की हे जे कितें डायवर्शन जालां हांगा ते म्हणटा तो बेश्टेच जावंक ना तो प्री प्लॅन हें कारण मोपा विमानतळाच्या भायर आतां कॅसिनो जातात आनी कॅसिनो लॉबीक तांकां ते गिरायक सगळे चडशे मोपा आयिल्ले जाय ताका लागून हे सिस्टमॅटीक दबाव हाडून सद्याक दाबोळीचो आसा तो हे आसा ते बंद करता हांवें सांगलें तशें आतां एक कंपनी खंयची आसा ती आपली फायद्याची चिंततली ती हांगा मोपा एक स्टाफ दवरतली आनी हांगा दाबोळे स्टाफ दवरतली हें जावपा ना न्ही ते आपले कित्याक लॉस करून घेतले सो नॅचरली तो एअरपोर्ट जर हाकाच केला तर थंयच वतले न्ही ते हळू करून ते शिफ्ट जातले ताचो इफेक्ट आमच्या सावथ गोवाचेर जाता आतां आमी चिंतपाक जाय आमची टुरिजम डिपार्टमेंटान पॉलिसी करून आनी हांगचे लेजिस्लेटर्स आसात तांणी सावथ गोवाक कशें आमी टुरिजम हाडपाक शकतात गोंयची कितें लँड इतली व्हडली ना 100 किलोमिटर भितर गोंय तुगेले प्रेग्नेंट हें जाता सो थंयच्यान येवपाक तुका काय बरें आसता कनेक्टिविटी जर सारकी आसली कनेक्टिविटी सारकी आसली आनी आमी हांगा हाडून तांकां कशें दवरतले तांकां वेगळें कितें दितलें वेगळें कितें दितलें आमचे कडेन बरे बिचीस आसात शांती आसा हांगा मेन म्हणजे बरे बीच आनी स्पेस आसा नॉर्थाच्या कारणान स्पेस चड आसा सो हाजेर आमी विचार स्पेस आसा प्लस बिचीस क्लीन आसात इंटरलँड टुरिजम आमचे कडेन बरें आसा सावथ गोवा इवन रेनी सिजनाक सुद्दां तुका हांव एक सांगता आमचे कडेन वॉटरफॉल भरपूर आसात एक वाळक पळय सायडलें आनी एक आमचे निवळ आनी बरें आसात सांगे सायडीन काणकोण सायडीन सो हाजेर आमी कशें हें करपाचें तें पळोवपाक जाय म्हणजे स्कोर कशें करपाक जाय टुरिस्ट कशें वाडटले हें पळोवपाक जाय आनी हाजो फायदो आमकां डायरेक्टली कसो जाता सावथ गोवा हाजेर विचार करपाक आज आनीक गजाल जी जाली ती आमी ह्या माध्यमांतल्यान कितलेशाच वेळार हाजेर आवाज काडला आनी ते म्हणजे कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीचें पोल्युशन आनी थंय एका कंपनीन फिशमील कंपनीन एक बांय हें केल्ली मारिल्ली आनी ताजे अगेन्स्ट लोकल्स आसतालीं पयलीं आमच्या म्युनिसिपालिटी कडेन तक्रार केल्ली आनी म्युनिसिपालिटीन ती मोडपाचें आदेश केल्लो आनी ताजें फक्त हायकोर्ट वचून ते ऑर्डरीचेर कितें जाता तें आमचें कन्फर्मेशन जाता आज थंय आज तें मोडपाक येवपाचें आशिल्लें आनी थंय एक्झॅक्टली कितें जालें एक्झॅक्टली कितें जालें ताणें जें बांदकाम केल्लें पळय आतां ती बरी कन्फ्युजनाची आसा बांय तशीच आसा ते ओनरानूच म्हाका दिसता कितें केलें काल जें मोडपाचें आशिल्लें तें मोडलें आनी आपलें कितें सामान पळोवंक जाय आशिल्लें तें जालें आतां ते म्युनिसिपालिटी कितें ऑर्डर आसा फक्त मोडपाची सो वयर मोडलें चलोवपाची ना बांय तशीच उरता आनी आतां डेंजरस जालें तातूंत भितर जो कटड आशिल्लो तो मोडलो सो त्या लोकांनी डिमांड केलो की ती बांय पुरो म्हणून ताची
आनी तांणी हाका बी कंप्लेन केली आसा, म्हणजे ग्रावंड वॉटर बोर्डाक कंप्लेन केली आसा. थंय तातूंत भितर त्या ओनराक फायन पडिल्ली आसा, 5.5 लाखांची वयरूच फायन पडल्या. सो आतां प्रॉब्लम जाता कितें, थंय लेवल हें आसा. सो गोरवां चड करून आतां गोरवांक जावपाक शकता. वता समज रातची पडली न्ही गोरवां आनी इवन मनीस वतात मनीस ते. वचून पडलो, कोणाक खबर ना तो, जाल्यार कितें जातलें. आनी कित्याक तो दवरपाक जाय, एटलिस्ट तो पुरोवन तरी तें पॅक करपाक जाय आसलें, हाफ वे तरी. उदक इतलें सकयल आनी कोणाक मारता तूं पडला जाल्यार कोणी. सो ही एक सो हे आतां जर सगळें पळयलें जाल्यार रोगा पेक्षा वखद चड म्हारग पडटा अशे तरेचे परिस्थिती जाल्या. आनी कुंकळकारान एक म्हणल्यार हो आमचो पयलो विजय, म्हणजे पोल्युशनाच्या भितर आमचो पयलो विजय हो, फर्स्ट विक्ट्री तातूंत भितर. आनी मेन सांगपाक म्हणजे तातूंत भितर गोंयचे ते एडवोकेट्स आशिल्ले ते गांवचे सगळे वॉलंट्री तांणी केसी दवरल्यो. आनी हें एकदांचें डिमोलिशन करून घेतलें. आतां फक्त ऑथॉरिटीजान पळोवपाक जाय की ती बायक उडोवपाची काय ना फॉर सेफ्टी ऑफ दी कम्युटर्स. तर आयकुपेन ह्यो आशिल्ल्यो ह्यो आमच्या दक्षिण गोंयच्यो आनी साश्टींतल्यो खबऱ्यो. ह्यो आमी आज जे दोनूय विशयाचेर जी चर्चा केला ते गंभीर विशय. एक आमच्या इकॉनॉमी कडेन निगडीत आसा, दुसरो आमच्या सुरक्षे कडेन निगडीत आसा. हे दोनूय हाजेर जे आमी प्रशासन आसा ताणें लक्ष घालून ताचेर तोडगो काडटले इतलेंच आमी आस्त दवरतात आनी आमची चर्चा थांबयतात. तुमकां सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.